मिसाचें बलिदान पिर्गस कुटुंबाच्या त्या सभां खातीर आमी भेटयता. तशेंच अर्गां जावन आज मीस भेटयतात सा रिताच्या मनाक सीमानगर वाड्यागर कुटुंबां वाड्या फेस्त आचरण करून अर्गां जावन जॉन्सन आनी रेश्मा मास्करनस देवर पदाव अर्गां जावन मीस भेटयतात आनंद मिनेजस किराम. तशेंच अर्गां जावन सिप्रियन मिनेजस किराम. अर्गां जावन शनाया आनी श्रेयोन मोंतेरो पिलिकुला आपलो पयलो जल्मादीस आचरण करून अर्गां जावन आसुमता मारिया डिसोजा वा मंजूर. अर्गां जावन फ्लाविया आनी संदीप वास वा मंजूर. अर्गां जावन मीस भेटयतात जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक एंजलिन लोबो शांतीनगर. अर्गां जावन भाग्यवंत कुटुंबाक रोज डिसोजा तिरवेल. तशेंच अर्गां जावन भाग्यवंत कुटुंबाक हेराल्ड फ्रांसीस आल्वारस आनंगुंडी. देवादीन रेमंड डिसोजाच्या आत्म्याक लुसी डिसोजा आनी कुटाम अमृतनगर हे वाडो दुसऱ्या वर्साचो मरणासुवास कडून. तशेंच मोंती पिरेरा मोर्शेड्यांच्या कुटुंबाच्या अंतरल्या सद्यां खातीर देवादीन प्रेमा क्रास्ता आनी जॉयलिन मॉनिस हांच्या आत्म्याक जोविन आनी रेनिटा पायस सीमानगर. देवादीन जोरोम आनी मार्सलीन मोंतेरो हांच्या आत्म्याक लिओ मिनेझस तोयपकल. जॉन सी मिनेझस आनी कुटाम किराम वाड्यांतली आपल्या कुटुंबान अंतरलेल्या सद्यां खातीर मीस भेटयतात. देवादीन स्टॅनी मिनेझस कामत हाच्या आत्म्याक शायला मिनेझस किराम. पियूस मेंडोन्सच्या आत्म्याक अनिल मेंडोन्सा किराम. ग्रेगरी मेंडोन्सच्या आत्म्याक सिसिलिया मेंडोन्सा आनी कुटाम आनेगुंडी. फ्रांसीस फ्रँकी डिसोजाच्या आत्म्याक असुंता मारिया डिसोजा वा मंजूर. फेलिक्स आनी रॉनी डिसोजांच्या आत्म्याक लॅन्स डिसोजा आनी कुटाम अमृतनगर बी वाडो. सर्विरादे मतीन दवरया. भावां भयणी सगळे मेळून अर्गां दिवया. अंतरलेल्या भावां भयणी पासत प्रत्येक तरण मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. आमी सुमयेच्या मेजा भोंवती जमो जाल्या. आयची देवस्तुती आमकां पेल्याच्या गरजो समजून तांच्या गरजेक पळोवंक आपोवणें दिता. पेल्या विशयांत आसुल्लो वायट मनोभाव बोगलेन दवरून पेल्या विशयांत बरें चिंतून बरो मनोभाव आपणाक उलो दिता.
आज आमी वड्या घरा आमच्या पात्रोन रिताचे फेस्त आशा दिता रिता असाध्याची संतीन म्हूण नवाडली. तिचे कतकतीक मागणें कठीण प्राचीत दुबळे तशें पिडेस्तांची भेट तिका संतीपणाक उबारले. तिचें जिवीत आम्हा सर्वांक प्रेरण जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागया. पेल्याच्यो गरजो समजून तांकां कुमकेचो आदार दिवच्याक आयची देवस्तुतेंतली उतरां मारिपात संदेश आमी घेता. ह्या संदेशा प्रमाणे जियोंक तर ह्या बलिदाना वेळार करपा आमी मागया. हें बलिदान पावत बरी भेटोवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो सजोगण्या उसारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसोत भाग्यवंतान संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करा म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, सर्ग आणि संसार तुमचं सलयत आहे.
तुझ्या परजेची प्रार्थना दयेन ऐकून घे आणि आमच्या काळार तुझी शांती आमकां फावो कर. या आमी मागता आमच्या सोमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सियोनांत पंत्या परी प्रामाणीकपण परजळासर आनी जळटे दिवटे परी तिचें तारण प्रकाश पंकयसर हांव सियोना पसत वगो रावचो ना. जेरुसलेमा पसत हांव विशव घेवचो ना. तेन्ना राष्ट्रां तुजें प्रामाणीकपण पळयतली आनी सर्व राय तुजी महिमा देखतले आनी सर्वेस्पराचें तोंड तुका दितलो. त्या एका नव्या नांवान तुका उलो करतली. सर्वेस्पराच्या हातांत तूं महिमेचो मुकुट जातली. तुज्या देवाच्या हातांत एक रायाळ किरीट. तुका आनीक सोडलेली म्हूण उलो करची नान आनी तुज्या देशाक पाड पडलो म्हणची नान. बगार तुका म्हजो संतोश म्हूण उलो करतली आनी तुज्या देशाक लग्न जाल्लो म्हूण पासारतली. कित्याक सर्वेस्पर तुजे थंय संतोसता आनी ताचे कडेन तुज्या देशाचें लग्न जातलें. जशें एक तरणाटो एके आमकवारी चलये कडेन लग्न जाता तशें तुजो रसनार तुजे कडेन लग्न जातलो. आनी जशें एक न्हवरो आपले व्हंकले थंय संतोसता तशें तुजो देव तुजे थंय संतोसता. देवाचें उतार हें. सर्वेस पोराची विचित्रा कळया. सर्वेस पोराची विचित्रा कळया. सर्वेस पोरा एक नवें गीत गाया. बुनी बास्यानो सर्वेस पोराक सद्गीतां गाया. परमेश्वराक हरसिया. ताचें नांव वाकणा. सर्वेस पोराची विचित्रा ताचें तारण दिसपट्टें गाजया. जनांगांमोदे ताची महिमा परगट करा. सर्वजा ताची विस्मिता कळया. सर्वेस पोराची विचित्रा कळया. सर्वेस पोराची विचित्रा कळया. सांत पावलोन कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, आत्मीक देणे विविध पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवा ही वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता. आनी कामांय वेगवेगळ्या तरांची आसात पूण सोमेस्तांतय सर्व कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्या थंय दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्तांच्या आदया पासत म्हण दिल्यान. अशें पवित्र आत्मो एकल्याक
जणवायेन उतात परगळ करचें देणें दिता आनी एकल्याक तें अर्तून विवार दिवचें देणें. एकल्याक त्याच आत्म्यांतय भवार्थचें देणें मेळटा आनी एकल्याक पिडा गूण करचें देणें. एकल्याक असर्यां करचें देणें आनी एकल्याक प्रवाद करचें देणें. तिसऱ्याक प्रेरक आत्मे पारखून पळोवचें देणें मेळटा. एकल्याक विचित्र भासो उलोवचें देणें आनी एकल्याक ह्या भासांचो अर्थ सांगचें देणें. पूण ही सर्व देणी दिता एकलोच तोच आत्मो. आपले कुशे प्रमाणे एकल्यांक तो ती वांटून दिता. देवाचें उतर हें. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Diso aiso anandaso angka serva santosaso somya deva kasungangso ukarato ergadivso. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पॉल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवाऊ परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुकाय सोम्या. 2 दिसा उपरांत गलिलियाच्या काना नगरी एक लग्न आसलें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी त्याच्या सिसांकी लग्नाचे आपोवणे आसलें. थंय वायन उणो पडलो. तेदवा जेजूच्या आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्या? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तो बोल ताच्या आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवाच्या सुदाचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कोळशे सोमचे तसले फातराचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तांणी ते कांटपर्यंत भरले. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबऱ्या सरशीं व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकोन पळयलें. तो कोणसो आयलो म्हणून ताका कळीत नासलें. उदक हुस्पून व्हेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरेताक आपोवन तांचे लागीं म्हळें, कोण जाल्यार उंची वायन पयलो वांटता आनी सयऱ्यांनी दादोशी पियेल्या उपरांत सुमारासो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितर दवरलाय. हें आपलें पयलें असरें जेजून गलिलियाच्या काना शारांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली. आनी ताचे सीस ताका सतमानूंक लागले. देवाचें उतार हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, हरी एकल्या व्यक्तीक आपणाच्यो म्हणल्यो गरजो आसात आनी त्यो गरजो थोडे फावटी ताका सुदारसूंक जातात
थोडे फावटी ताका त्यो सुदारसूंक जायनातल्या वेळार पेल्याची कुमोक गरज आसा तेंय आमी समजूं येत. आनी प्रत्येक जावन मनशाक मुळाव्यो गरजो आसात. मुळाव्या गरजा पैकी खावंक जेवण, तशेंच न्हेसोवंक वस्तूर आनी रावोवंक एक पावत असलें बिडार. आनी असल्यो कितें गरजो आसात सबार पोवटी मनशाक त्यो गरजो पंथाक पावोवंक जायनातिल्ले संदर्भ आमच्या खंडीत मतींत आमी हाडयेत. आनी तसल्यांक बऱ्या मनाच्या मनशा वरवीं गरज तिस्तूंक मेळिल्ली कुमोक आदारी आमच्या मतीक आमी ह्या संदर्भार हाडूंक शकता. बाबा भयणीनो, आयच्या वाचपांनी आमी पळयता असल्योच गरजो कितें आसल्यो त्यो देवानच कशेंय सुदारशिल्ल्यो म्हणलें तें मनशा तेय आमकां ही वाचपां दाखोवन दितात. आयचे पयलें वाचप इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें. आनी थंयसर हो प्रवादी इस्रायल परजाक एक बरवशेचें उतर दिता. तो म्हणटा, शियोनाक सर्वेस्प देव परत्यान उबारतलो. कित्याक येदोळूच ही परजा बॅबिलोनाच्या बंदडेक गेल्ली. आनी गेल्ली ती सुटका मेळोवन फाटीं येता आसतना थंयसर तांचें जेरुजलेमाचें टॅम्पल धरणीक समा जालां. घरां आसलीं ती सगळीं नास जाल्यांत. आनी आतां ही परजा चिंता आमकां परत हे पुनर्स्थापीत करूंक साध्य जातलें गी. एका तराच्या निराशेंत आसलेल्यांक तांकां सर्वेस्पर देव इसाया प्रवाद्या मारिपात बरवसो दिवन म्हणटा, हांव तुमचो हात धरतलो आनी तुमकां परत वयर काडटलो. देवाची मोबाळाय ह्या लोकांतय ताचो हुस्को, ह्या लोकांतय ताची बिरमोत ह्या वाचपा मारिपात बाबा भयणीनो आमी समजता. आनी तशेंच आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांव पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत समजत आसतना हर एका मनशाक देवान देणी दिल्यांत. आनी ती देणी दिल्ली आपणाच्याच फायद्या खातीर न्हय, बदलाक आपणाची देणी पेल्याच्या बरेपणा खातीरय ताणें उपयोग सुचाक. आनी सर्व देणी दिल्यांत एकाच पवित्र आत्म्यान. तशेंच सेवाय आसा वेगळी आनी सेवा आमी करची त्याच सोमयाची. एकल्याक असर्यां करचें तेणें, आनी एकल्याक प्रभात करचें तेणें, तिसऱ्याक प्रेरक आत्मे पारखून पळोवचें तेणें मेळटा, एकल्याक विचित्र भासांनी उलोवचें तेणें, आनी एकल्याक ह्या भासांचो अर्थ सांगचें तेणें. पूण ही सर्व देणी दिता एकलोच आनी तोच तो आत्मो आपल्या कुशे प्रमाणे एक एकल्याक तो सर्व ती वांटून दिता. बाबा भयणीनो, तर देव आमचे थंय उदार जावन आसा. ही देणी ताणें आमकां दिवचें मारिपात. तशें म्हणटा आसतना कशें दिवटोनेर दवरूंक जाय एक दिवो, तोवळ मात्र तो परजळटा. कळशे बंदाक दांबून दवरलो जाल्यार ताचो उजवाड दिवंक शकना. तशेंच देणी म्हणलो उजवाड आमच्या भितर आसा तो आमी तो परजळ असो करूंक जाय तर
पेल्या लागीं आमी ती वांटून घेवंक जाय आनी त्या देखून पेल्याची गरज कितें आसा ती समजून कांय तरी आमकां दिल्ल्यातले थोडे गरजे प्रमाणे पेल्या लागीं वांटून घेवंक बरें मन आमचें तें आमी रुथा करूंक जाय. मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत स्पश्ट तरान आमी समजता जेजू आनी मरी थंयसर लग्नाक माटवाक गेल्लीं आनी लग्नाक माटवाक गेल्ले थंय आमी पळयता वायन उणो पडुल्लो. जुदेवाच्या दस्तुरे प्रमाणे थंयसर वायनी एक तांच्या खाणा जेवणांत प्रमुख स्थान घेता आनी तशें म्हणटा आसतना थंयसर कांय तरी उणें पडलें लग्नाच्या माटवांत आमी जाणां लोक पुरपुरोवंक सुरू करता, एक एकलो एक एका रितीर उलयता आनी अशें थोडे फावटी हांकां लग्न काडूंक थांक नातलें जाल्यार कित्याक आपय जंय आसलें म्हणलें तसलें उलयिल्लें आसा. आनी हांगासरी आमी पळयता उणें पडुल्ल्या वेळार कारबाराची परिस्थिती कशी आसात. खंडी जावनी कारबाराची परिस्थिती थंयसर भोव कश्टाची जाल्ली म्हणी आमी म्हणयेत. आतां कितें करचें, खंय सर वचोन हो वायन घेवचो असलें चिंताप ताकाय मतीक आयलेले जावयेत. आनी ह्या संदर्भार मरीस समजता की ताणें विचारच्या पयलेंच ताका ही गरज आसा म्हणून आनी ती जाणा आसली आपल्या पुता जेजू कडेन हांवें विचारलें जाल्यार तो ना म्हणचो ना, खंडी जावनी ही गरज तिरचितलो म्हणून ती जेजू कडेन विचारता. तांकां आनीक वायन ना. जेजू म्हणटा तरी बाये तुका कित्याक पडोवन गेलां हें. पूण उपरांत जेजू मरयेन कितें सांगलें तें तो करता आनी तांकां दादोशी वायन पयले जागी कितें बरो आसलो तांकां दिवन तांची गरज सुदारचिता. बाबा भयणीनो, आमी केदाळा उदार जाता पेल्या थंयसर जेजू आमचे थंय धोडत्या मापान उदार जाता म्हणलें ह्या गणिता मारिपात आमी समजूं येत. मरी उदारपण दाखयता, आपले स्थकी ती फुडें सरता आनी थंयसर त्या उदारपण दाखयलें थंय जेजू धोडत्या मापान तांकां वायन दिवन सुदारचिता. बाबा भयणीनो, देवान आमकां जायतें बरेंपण केलां. आमच्या जिवितांत एक न्हय तर एक रितीन आमकां खंडी जावन कितें गरज आसा ताणें तें दिलां. देवाचो उपकार आमी कितलो आटयलेरी तो उणोवंच आनी उपकार आटोवणी आमी केदाळा करता देव आमचे तें खंडीत उदार जाता. आयले वार आमी पळयता मदर तेरेजाच्या त्या आश्रमवासींक खाण जेवण कितलें गरज आसलें गी म्हणून. FCRA थंयसर ते रद्द जाल्ल्या वेळार पयशे हातांत नातल्या वेळार खाण कशें वदकसून दिवचें या तांची बूक कशी थांबोवची म्हणलें चिंताप आटयत आसतना बाबा भयणीनो आमी पळयता थंयसर सरकारानच तांकां कुमोक केल्ली वर्साच्या आमी पळयता आनी ताणें सुमार 70 आनी 9 लाख तांकां फाटीं पळयनासतना दिल्ले. सुमार 22,000 थंयसर आश्रमवासींक बुकेन आसतना हें उदारपण ताणें दाखयलें आनी ह्या वरवीं तांची गरज तांकां कांय तरी तिरसूंक जाली. तशेंच आमचे भोंवतणी आमी दिश्ट घाली जाल्यार कितलेशे जण असल्या गरजांक
आशेतात, कुमकेक आशेतात, पवतें खान नासतना, पवतें बिडार नासतना, पवतें न्हेसोंक पांघरूंक वस्तू नासतना बाबा भयणीनो थोडे पावटी आमचे लागीं हांगासर आयिल्ले थंयसर गरजेवंत तांणी म्हणलें आसा तुमचे लागीं एक पॅन्ट आसा जाल्यार एक पोरणें शर्ट आसा जाल्यार म्हाका दिवयेत गी म्हणून सबार फावटी हांवें दिल्लें आसा. तशें म्हणटा आसतना कितली गरज गी एकल्याक आमी ह्या वस्तुरांची म्हणून आमी समजोवयेत. आनी आयले वार कोरोना व्हायरसच्या पिडे वेळार लॉकडावन जाल्ल्या वेळार लोकांक खाण जेवण पवतें मेळनासल्या वेळार तांणी थंय हांगा धांवचें आनी धांवल्ले थंय साबार आनी कुमोक दिल्ली आमी उडास धाडयेत आनी आमी दिल्ली ती कुमोक बाबा भयणीनो खंडीत जावनी देवाक खंडीत मानवाल्या आनी केदळा आमी हें दिता तें देव आमचें थंय उदार जावन आमकां दिता खंडीत. थोडे फावटी आमी म्हणचें आसा आमकां कित्याक पडोवन गेलां, कांय तरी आमचो म्हणलो तो न्हय. बाबा भयणीनो सक्कडी आमी देवाची रचना आनी त्या देखून देवान रचलेल्या रचना थंय मनशापण दाखोवचें आमचें तें कर्तव्य जावन आसा म्हणलें आमी आज समजोवचें. आमकां देवान दिवंक नातिल्लें जाल्यार खंडीत जावनी आमी आमचें थंय आमकां कितें आसा तें आमी घेवंक पेल्या तावन आशेता आसल्या त्या देखून आशे येवन आसल्या पेल्याच्या थंयसर त्या दृश्टेक आमी थंयसर दृश्ट लावन ताची गरज कितें म्हणलें आमी समजोवंक सादी आसा. आमी त्या परिस्थितींत आमकां घाल्यार एखाद्या वेळा हांव त्या परिस्थितींत आसा जेवंकूच ना आज म्हाका राती बुकेन वळवळटा वस्तू न्हेसूंकूच ना इवन हांव कुडतात तांकां ही वस्तू पांघरूंक जाल्यार ना गरज ना रावूंक अशें म्हणटना त्या परिस्थितींत हांवें म्हाका घालें जाल्यार तो वळो खंडीत जावनी ती गरज ताका हांवें कुमकेचो आधार दिवन सुदारसूंक म्हाका खंडीत साथ जाता आनी ह्या मारिपात म्हजें थंय तें बरें मोंडरुता जाल्लें पेल्याक आधार जाता. तर भावा भयणीनो आयची देवस्तुती भोव अपुर्बायेन वाचपा मारिपात आमच्या गमना काडटा आसतना पेल्याची गरज समजून तांच्या कुमकेचो आधार तांकां दिवच्याक म्हणून आमी ती दिवंक सम्यतावन करपा प्रत्येक तरान मागया. जायते फावटी ह्या संगतींत आमी अलक्ष दाखयल्या कांयच पडोवन वचोंक ना म्हणलें बरी चिंता आमचें आमी करून घेतला जाल्यार सोम्या लागचे आमी बॉक्सांनी मागया. आमी केदाळा उदार जाता तर बाबा भयणीनो परत सोमी म्हणटा तो आमचे ते आणखी वर्त्या मापान उदार जातलो आनी आमकां आमची गरज कितें आसा ती सुदारसूंक खंयच्याय वेळार आमकां आदार दितलो. असलें सोम्याचें बरेंपण नियाळून आमी पेल्या थंय बरेंपण करच्याक हें बलिदान तर आमकां आदार दिवन दी. उबे रावया. आमचो बाबाट तुसारया सतमंतान देवाक सर्पदेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्याक सो पवित्रात्म्यावरी कृपेस मावलो अवकार मरियेतान जल्मालो पांच प्रतिकार ताणें कस सोंसले ताका क्रुसाक जोडलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर्पदेदारा देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक येतलो. सतमंता पवित्रात्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांचे मोक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. देव आमचो बाप उदार जावन आसा तो उदारपणान आमच्या गरजांक पावता. आमी उदारी जावंक ताची मजत मागया आनी आमची मागणी ताचे समोर दवरया. पवित्र सभेच्या मणियाऱ्यांनी बावार्थी लोकांक सर्गींच्या पयनार तुज्या उतरां मरिफात पोस करून जेजून चमकल्ले वाटेन मुखार व्हरूंक
तुझी कृपा लाभई म्हूण मागता. जबाब, बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांचे अभिवृद्धी खातीर आनी गरजेवंतांच्या बरेपणा खातीर जोगती योजना मांडून हाडून कश्टतल्यांक कुमकेचो हात दिवंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आयच्या दिसांनी विविध परिस्थितीक लागून लोक आर्थीक रितीन कश्टन आसा. तांच्या गरजो जाणा जावन तांकां कुमकेचो हात दिवंक आमकां उदार मन लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. पवित्र आत्म्यान आमकां दिल्ली देणी आमच्या स्वंत फायद्याक वापरिनासतना निस्वार्थी मनोभावान हेरांच्या बरेपणा खातीर वापरून पवित्र सभा बांदून हाडूंक आमकां तुजी मजत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा भोवती एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुज्या उतरांत जावन प्रेरीत जावन आमच्या भावा भयणीच्या बरेपणा खातीर वावरून तुका साक्ष दिवंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गीच्या बापा, तूं आमकां वेळा वेळार बरी देणी दिवन पोसताय आनी सांबाळताय. आमी पेल्याच्या गरजांक उदारपणी पावून तुजे मिसांव मुंदरून व्हरूंक तुजो आदार दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिपात. तर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनातली मेळटे. आमच्या नित्यपुत्र्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा, जितले पावटी आमी ह्या बलय सुगडास धरून संभ्रम करता तितलेय पावटी आमच्या सोडवण्याचो भाव तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान पावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हणून मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुव्या. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदार आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय आमी तुका दिन वासोवंक पावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या पायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें. ताचे स्वरी नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. तुवें तुका वाकणटा तराण मेळिल्ली तुजी परसा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या संत भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता.
बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसुंगेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारोवतले हें म्हज्या आवडासाक करात. Bavarta so gut par gatuya बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सुमूड ही सुरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यबंद बापा पीटर पॉल आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण मागता हांव कारमरिये देवाचे माये संगती भाग्यभावन जुसे तिचो पती भाग्यभावन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापाक सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन म्हणून बापा कडेन आतां आमी दीर्घ घेवन सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली विघ्नांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस काय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गीचे बागनी आमच्या सुंदर जेजू क्रिस्ताची येणे बरबशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर बाकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अपस्तलांक म्हळें तुमकां शांती दवरता
शांती म्हजी तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रासभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेजूच्या ह्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. Thank you.
प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एका सर्गीच्या उंड्यान दादोशी केलाय, तर एका काळजाची आनी एका मनाचे आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. सांजुजेच्या मनाक नव्यानाचे मागणे. भाग्यवंता जुजे, आमच्या कंदी दुकान आमी तुजे सरशीन येता. तुझे भाग्यवान पत्नी मरिये सोवे आमी तुजी ससाई मागता. बापाय सारक्या मोगान तुवें बाळोक जेजूक पटलून दवरलोय, त्याच परी आतां जेजून आपल्या अमलीक राखतान मला घेतलेल्यांक आमकांय तूं पाव आनी आमच्या सर्व गरजांनी तुजो आदार दी. भाग्यवान कुटुंबाच्या चातुरू सांबाळणारा जेजू क्रिस्तान आपलोच करून घेतलेल्या लोकांक सांबाळ. आमच्या आत्मीक झुजान आमकां जैते बोंद कर. मोगळा जुजे बापा, जसं तुवें जेजू बाळकाक हेरोदेच्या पासांतलो निवारलोय, तशें जेजूच्या पवित्र सभेक सर वायटांतली राख. आमकां हर एकल्याक तुज्या मजतीन भाग्यवंतपणान वाडय आनी बरी जिणी जियोन बरें मोर मरोन सर्गीचो सदां बाळसो संतोष भोगूंक पावय. आमेन. भाग्यवान जुजे आमा पासत विनाती कर. ख्रिस्ताच्या बसाया आमी पाव जावचे खातीर प्रार्थुया. ये देवा, तुवें भाग्यवान जुजेक तुज्या पुताच्या माये सोपती जावंक विंचून काडलोय, ताका आमी ह्या संवसारी आमचो राखणो म्हूण वंदिता. तो सर्गराजान आमचो शारोती जावं. ताच्या मजतीन आमकां आनी सुमेस्त वावरड्यांक तांच्या वावरांत तृप्ती दी. भाग्यवान जुजेक आमी मोर्तेलांचो शारोती म्हूण मान दिता. ताच्या मजतीन आमा सुमेस्तांक तुज्या भाग्यवान कुशे कालती मान घालून आमच्या आत्मे तुका उपसून दिवन मोरची कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या मारिफात. वसून येयात, क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाची बुडका Zuze tu mogar patronam so, sherodi tu amche pergaji so, za amka ada suka duka, pau tu amka seda amcha gaza, pusko bapuy zaloy Jesus so, sambal na zaloy tu somya so. तुझे प्रभु रंगा